अखिल गोंय साई सेवा मंडळ सांगोळडा बार्देश हांगसर अखिल गोमंतक साई सेवा मंडळ गोंय आनी श्री राष्ट्रोळी साई मंदिराच्या जोडपालवान 29 एप्रिलाक श्री साई सतचरित्र 52वो अध्याय वाचनाचो सुवाळो जावपाचो आसा। इच्छुकांनी ह्या सुवाळ्याक वांटेकार जावपाक आपली नांवां नोंद करची म्हण मागणी देवळाच्या कमिटीन केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर सांगोळडाच्यान गौतम शिरोडकार। साई चरित्र गोंयांत भौतेक जंय जंय आमी संपर्क साधलो त्या त्या देवळांनी वचून आमी साई चरित्र वाचन केलें आनी लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। आज मेरेन 51 साई चरित्र वाचन सुवाळे आमी गोंयभर केले। तशें पळोवंक गेल्यार गोंयांत 90 साई मंदिरां आसा आमच्या म्हायती प्रमाणे, पूण सगळ्याक आमकां शक्य ना, कारण साई चरित्राचे 53 अध्याय आसा आनी 90 देवळां आसा। आमी जशें शक्य आसा तशें केलें। ह्या बाबतींत 90 देवळाच्या बाबतींत बाकीची उरलेली देवळां आहा तेच्या बाबतींत आमी मागीर विचार करूं शकता। 52वो अध्याय हो श्री राष्ट्रोळी साई मंदिर हांगसर जातलो। खरें म्हटल्यार हांगसर ह्या साई मंदिराच्या वांगड्यांनी खरें म्हटल्यार सगळे आमी एकूच आसा। हांगा संकल्प केलो की 1111 साई भक्त हांगसर साई चरित्र वाचपाक बसतले आनी त्या अनुशंगान आमच्या गोंयच्या सगळ्या वाठारांतले साई भक्त कामाक लागले आनी तो संकल्प पुरो करपाचो आमचो ध्येय आसा। परंतु त्या कार्याक धरून आमी जवळ जवळ 1,500 साई चरित्राची आमी सद्या सोय केल्ली आसा आनी आमी तो कार्यक्रम एक व्हडा दबाज्यान मनोवपाचो आमचो यत्न आसा। सगळ्यांक एक आव्हान आसा की तेंच्यांनी त्या दिसा येवपाक हेच आमंत्रण समजपाचें आनी हांगा येवपाचें आनी सेवा रुजू करपाची। पयलीं म्हणजे 1111 जे आसा ते भरपाक तेंच्यांनी हातभार लावपाचो। हांगसर सगळी देवस्थानच्या वतीन सगळी सोय केल्ली आसा। सगळ्या बाजूनी माटो घालप, तेंची जेवणाची, तेंची रावपाची, म्हणजे तेंकां हांगासर सगळी सोय सगळी करप चालू आसा आनी ते आमी पुराय करतले। तेन्ना सगळ्या साई भक्तांक म्हजें आव्हान आसा की तेंच्यांनी व्हडा संख्येन हांगा येवन श्री राष्ट्रोळी साईबाबा मंदिर सांगोळडा जो कार्यक्रम आहा 52वो साई चरित्र अध्याय वाचन तो जैतिवंत करचो आनी गोंयांतलें नांव देशांनीच न्ही ते परदेशांत पावोवचें। आनी अखिल गोमंतक साई सेवा मंडळ जें आमी स्थापन केलां तेजी फुडली मेक अशी आसा की आमी वेगवेगळे कार्यक्रम साई भक्तीचे किंवा आनी समाजकार्य किंवा आनी करपाची आमची फुडलो जो प्लॅन आसा आनी त्या प्रमाणे आमी करतले। महत्त्वाचा उद्देश असा आहे, गोवा ही देवभूमी म्हणून सगळ्या जगावरती प्रसिद्ध आहे आणि गोव्यात साईबाबांच्या भक्तीचं अत्यंत फार जुनं नातं आहे। आजच्या ह्या चाललेल्या वर्षामध्ये शिर्डी संस्थानने सुद्धा जो अभ्यास केला तर उघड पद्धतीने त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे की गोव्या एवढी साईबाबांची मंदिरं आणखी कुठच्याही राज्यात नाहीत।